म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. जेन्ना हांव मनांतल्यो गजाली करतां तेन्ना अशें दिसता जसो हांव तुमचे मदीं तुमच्या कुटुंबांतल्या वांगड्यांच्या रुपांत हाजीर आसां. आमच्यो ल्हानसान गजाली ज्यो एकामेकाक कितेंय शिकयतात, जिणेंतले कांय गोड कोडू अणभव जे जीण भरून जिवोवपाची प्रेरणा थारतात. बस हीच ती मन की बात. आयज 2021 जानेवारीचो निमाणो दीस. आतांच कांय दिसां पयलीं तर 2021 सुरू जाल्लें. अशें म्हजे वरी तुमीय चिंतात काय? पुराय जानेवारी म्हयनो सरलो अशें दिसच ना. काळाची गती हाकाच म्हणटात. कांय दिसां पयलीं आमी एकमेकांक शुभेच्छा दिताले. ती कांय दिसां पयलींचीच गजालशी दिसता. उपरांत आमी लोहडी मनयली, मकर संक्रांत मनयली, पोंगल, बिहू मनयली. देशांतल्या वेगवेगळ्या भागांनी परबांचो गाजो आशिल्लो. 23 जानेवारीक आमी नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांचो जल्मदीस पराक्रम दीस म्हणून मनयलो. आनी 26 जानेवारीक आमी गणतंत्र दिसाची सोबीत परेडूय पळयली. राष्ट्रपती वरवीं संसदेच्या जोड सत्राच्या संबोधना वांगडा बजेट सत्रूय सुरू जालां. ह्या सगळ्या मदीं आनिकूय एक काम जालां, जाची आमी खूब वाट पळयतात. तें म्हळ्यार पद्म पुरस्कारांची घोशणा. राष्ट्रान असाधारण काम करतल्या लोकांक तांच्यो उपलब्धी आनी मनीसकाये विशींच्या तांच्या योगदाना खातीर भोवमानीत केले. ह्या वर्सा लेगीत पुरस्कार फावो जाल्ल्या मदीं अशा लोकांचो आस्पाव आशिल्लो जांणी वेगवेगळ्या वाठारांनी भोव बरें काम केलां. आपणाल्या कामांनी कोणाचें तरी जिवीत बदल्लां, देशाक फुडें व्हेलां. म्हळ्यार जमनीच्या स्तराचेर काम करपी ह्या अनसंग हिरोंक पद्म सन्मान दिवपाची जी परंपरा देशान कांय वर्सां पयलीं सुरू केल्ली, ती हेय फावट कायम दवरल्या. म्हजो तुमच्या सगळ्यां लागीं आग्रो आसा, तुमी ह्या लोकां विशीं, तांच्या योगदाना विशीं मुजरत जाणा जावचें. घरच्यां मदीं तांचे विशीं चर्चा करची. पळयात सगळ्यांक हातूंतल्यान कितली प्रेरणा मेळटली ती. ह्या म्हयन्यांत क्रिकेट पिची वयल्यानूय खूब बरी खबर मेळ्ळी. आमचे क्रिकेट टिमीन सुरवातीच्या अडचणी उपरांत सोबीत परतवण करून ऑस्ट्रेलियांत सिरीज जिखली. आमच्या खेळगड्यांचें हार्डवर्क आनी टीम वर्क प्रेरणा दिवपी आसा. ह्या सगळ्यां मदीं दिल्लींत 26 जानेवारीक तिरंग्याचो अपमान पळोवन देश खूब दुखी जालो. आमी येवपी काळ नवे आशेन आनी नवेपणान भरूंक जाय. आमी फाटल्या वर्सा असाधारण संयम आनी साहसाची वळख दिल्या. ह्याय वर्सा आमी खर कश्ट करून आमचे संकल्प सिद्ध करूंक जाय. आमच्या देशाक आनीक चड गतीन फुडें व्हरूंक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या वर्साच्या सुरवाती वांगडाच कोरोना आडच्या आमचे लढायेकूय लागींच एक वर्स पुराय जालां. जशी कोरोना आडची भारताची लढाय एक देख जाल्या, तशीच आतां आमचो वॅक्सिनेशन प्रोग्राम लेगीत संवसारांत एक देख जाल्या. आयज भारत संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो कोविड वॅक्सिनेशन प्रोग्राम चलयता. तुमकां खबर आसाच. आनी हाचेय परस चड अभिमानाची गजाल ती खंयची? आमी सगळ्यांत व्हडल्या वॅक्सिनेशन प्रोग्रामा वांगडाच संवसारांत सगळ्यांत नेटान आमच्या नागरिकांक वॅक्सिनेशनूय करतात. फकत 15 दिसांत भारतान आपणाल्या 30 लाखां परस चड कोरोना वॉरियर्सांचें लसीकरण केलां. जाल्यार अमेरिकेसारख्या समृद्ध देशाक हेंच काम करूंक 18 दीस लागिल्ले आनी ब्रिटनाक 36 दीस. वांगड्यानो, मेड इन इंडिया वॅक्सीन आयज भारताचे आत्मनिर्भरतायेचें प्रतीक आसा. नमो ॲपाचेर यूपीचे हिमांशू यादव हांणी बरयलां, मेड इन इंडिया वॅक्सिनान मनांत एक नवो आत्मविश्वास आयला. मदुरायच्यान किर्ती बरयता, तांचे कांय विदेशी इश्ट तांकां मॅसेज धाडून
भारताचे उपकार आठयतात. किर्तीच्या इश्टांनी तांकां बरयलां, भारतान जे तरेन कोरोना आडच्या लढायेंत संवसाराक मजत केल्या ताका लागून भारता विशीं तांच्या मनांत मान आनिकूय वाडला. बाय किर्ती, देशाचें हें गौरवगान आयकून मन की बात आयकतल्यांकूय अभिमान दिसता. हालीसराक म्हाकाय विंगड विंगड देशांचे राष्ट्रपती आनी प्रधानमंत्र्या वतीन भारता खातीर अशेच संदेश मेळटात. तुमीय पळयलांच आसतलें. हालींच ब्राझीलच्या राष्ट्रपतींनी ट्वीट करून जे तरेन भारताक दिनवास दिल्यात तें पळोवन दर एका भारतीयाक कितलें बरें दिसलां आसतलें. हजारांनी किलोमिटर पयस संवसारांतल्या पयशिल्ल्या कोनशांनी रावतल्यांक रामायणांतल्या त्या प्रसंगाची इतली खोलायेन म्हायती आसा, तांच्या मनाचेर खोल प्रभाव आसा. हें आमचें संस्कृतायेचें खाशेलेपण. वांगड्यानो, ह्या वॅक्सिनेशन कार्यावळींत तुमी आनीक एक गजालीचेर नक्कीच लक्ष दिलां आसतलें. संकश्टाच्या ह्या काळांत भारत संवसाराची सेवा हे खातीर करूंक शकता, कारण भारत आयज वखदां आनी वॅक्सिनां विशीं सक्षम आसा, आत्मनिर्भर आसा. हीच विचारसरणी आत्मनिर्भर भारताचें अभियान लेगीत आसा. भारत जितलो सक्षम जातलो तितलीच मनीसकायेची चड सेवा करतलो, तितलोच संवसाराक चड लाव जातलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, दर खेपेक तुमची राशींनी पत्रां मेळटात. नमो ॲप आनी माय गोवचेर तुमच्यो मॅसेजी, फोन कॉलां वरवीं तुमचें म्हणणें जाणा जावपाची संद मेळटा. ह्याच संदेशां मदलो एक असो संदेश आसा जाणें म्हजें लक्ष ओडलें. तो संदेश म्हळ्यार भयण प्रियंका पांड्ये हांचो. 23 वर्सां पिरायेची धूव प्रियंका हिंदी साहित्याची विद्यार्थिनी आनी बिहाराच्या सिवन हांगा रावता. प्रियंकान नमो ॲपाचेर बरयलां, देशाच्या 15 घरगुती पर्यटन थळांचेर वचपाचें म्हजे सुचोवणेन तिका खूब प्रेरणा मेळ्ळी. देखून 1 जानेवारीक ती एके सुवातेर वचूंक भायर सरली, जी भोवच खाशेली आशिल्ली. ती सुवात आशिल्ली तिच्या घरा कडल्यान 15 किलोमिटर पयस देशाचे पयले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद हांचें पितृक घर. प्रियंकान भोव सुंदर गजाल बरयल्या. ती म्हळ्यार आमच्या देशाच्या महान विभुतींक जाणा जावपाचे दिकेन हें तांचें पयलें पावल आशिल्लें. प्रियंकाक थंय डॉ. राजेंद्र प्रसाद हांणी बरयल्लीं पुस्तकां मेळ्ळीं, जायतीं इतिहासीक चित्रांय मेळ्ळीं. खऱ्यांनीच प्रियंका हांचो हो अणभव हेरांकूय प्रेरणा दितलो. वांगड्यानो, ह्या वर्सा सावन भारत आपणाल्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्साचो सुवाळो, अमृत सुवाळो सुरू करपाचो आसा. अशा वेळार हो जांकां लागून आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें त्या आमच्या महानायकां लागीं संबंदीत थळांचो सोद लावपाचो एक भोव बरो वेळ. वांगड्यानो, आमी स्वातंत्र्य आंदोलन आनी बिहाराची गजाल करतात जाल्यार हांव नमो ॲपाचेर केल्ले आनीक एके गजालीची चर्चा करूंक सोदतां. मुंगेरचे रावपी जयराम विप्लव हांणी म्हाका तारापूर शहीद दिसा विशीं बरयलां. 15 फेब्रुवारी 1932 वर्सा देशभक्त पंगडांतल्या कांय वीर तरणाट्यांची इंग्रजांनी व्हडा क्रूरपणान हत्या केल्ली. तांचो एकूच गुन्यांव आशिल्लो, तो म्हळ्यार वंदे मातरम आनी भारत माता की जयच्यो घोशणा दिवप. हांव त्या हुतात्म्यांक नमन करतां आनी तांच्या साहसाचो श्रद्धेन उगडास काडटां. हांव जयराम विप्लवाक दिनवास दिवंक सोदतां. तांणी एक अशी घडणूक देशा मुखार हाडल्या जिचेर जितली जावंक जाय आशिल्ली तितली चर्चा जावंक पावूंक ना. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, भारताच्या दर एका वाठारांत, दर एका शारांत, नगरांत, गांवांत स्वातंत्र्याची लढाय पुराय ताकतीन लढिल्ली. भारत भुंयेच्या दर एका कोनशांत अशा महान सुपुतांनी आनी विरांगनांनी जल्म घेतलो जांणी राष्ट्रा खातीर आपणाली जीण ओंपली. अशा वेळार
तांणी आमचे खातीर केल्ल्या संघर्शाच्यो आनी तांचे संबंदीत यादी आमी सांबाळून दवरच्यो आनी ते खातीर तांचे विशीं बरोवन आमी आमच्या फुडल्या पिळग्यां खातीर हें उगडास जिवीत दवरचें हें भोवच म्हत्वाचें थारता. हांव म्हज्या सगळ्या देशवासियांक आनी चड करून आमच्या तरण्या वांगड्यांक आवाहन करतां, तांणी देशाच्या स्वातंत्र्य सेनानी विशीं स्वातंत्र्य झुजा संबंदीत घडणुकां विशीं बरोवचें. तुमच्या वाठारांतल्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळांतल्या शूरतायेच्या करण्यां विशीं पुस्तकां बरोवचीं. आतां जेन्ना भारत आपणाली स्वातंत्र्याची 75 वर्सां मनयतलो तेन्ना तुमचें हें बरोवप स्वातंत्र्यतायेच्या ह्या नायकांक बऱ्यांतली बरी श्रद्धांजली थारतली. यंग रायटर्सां खातीर इंडिया 75च्या निमतान एक इनिशिएटीव्ह सुरू करतात. हाका लागून सगळ्या राज्यांतल्या आनी भाशांच्या तरण्या लेखकांक प्रोत्साहन मेळटलें. देशांत व्हडा संख्येन अशा विशयांचेर बरोवपी रायटर्स तयार जातले, जांचो भारतीय दायज आनी संस्कृतायेचो खोलायेन अभ्यास आसतलो. आमी अशा उदेवपी प्रतिभांक पुराय मजत दिवंक जाय. हाका लागून फुडाराची दिका थारोवपी थॉट लिडर्सांचो एक वर्गूय तयार जातलो. हांव म्हज्या तरण्या इश्टांक ह्या फुडारपणाचो वांटो जावंक आनी तांच्या साहित्यीक कुशळटायेचो चडांत चड उपेग करूंक आमंत्रीत करतां. हाचे संबंदीत म्हायती शिक्षण मंत्रालयाचे वेबसायटी वयल्यान तुमी मेळोवंक शकतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात कार्यावळींत आयकुप्यांक कितें मानवता तें तुमकांच चड बरें खबर आसा. पूण म्हाका मन की बात कार्यावळींत सगळ्यांत चड बरें दिसता तें म्हळ्यार म्हाका खूब कितें जाणा जावंक, शिकूंक आनी वाचूंक मेळटा. एके तरेन अप्रत्यक्षपणान तुमच्या सगळ्यां लागीं संबंदीत जावपाची संद मेळटा. कोणालोय यत्न, कोणालोय हावेस, कोणाली देशा खातीर कितेंय करपाची उमळशीक, हें सगळें म्हाका खूब प्रेरीत करता, उर्जेन भरता. हैदराबादेंतल्या बोवनपल्लींत एक थळावो भाजयेचो बाजार कशे तरेन आपणाली लागणूक निभायता हें वाचून म्हाका खूब बरें दिसलें. आमी सगळ्यांनी पळयलां, भाजयेच्या बाजारांनी जायत्या कारणांक लागून खूब भाजी इबाडून वता. ही भाजी हांगा थंय पसरता, हळशिकूय पातळटा. पूण बोवनपल्ली भाजयेच्या बाजारांतल्यांनी थारायलें, दर दिसा उरिल्ली ही भाजी हांगा थंय उडोवचें नात. तांणी ताचे पसून वीज तयार करपाचें थारायलें. इबाडिल्ले भाजये पसून वीज तयार करप हें तुमी एखादलेंच आयकलां आसतलें. हीच तर इनोव्हेशनाची तांक. आयज बोवनपल्ली बाजारांत पयलीं जें वेस्ट आशिल्लें, आयज तातूंतल्यानूच वेल्थ क्रिएट जाता. हीच तर कोयरा पसून संपत निर्मुपाची यात्रा. थंय दर दिसा लागींच 10 टन वेस्ट तयार जाता. तो एका प्लांटांत एकठांय करतात. ह्या प्लांटांत ह्या कोयरा पसून 500 युनिट वीज तयार जाता आनी लागींच 30 किलो बायोफ्युएलूय तयार जाता. हे विजे पसून भाजये बाजारांत उजवाड जाता आनी जे बायोफ्युएल जाता तातूंतल्यान बाजाराच्या कॅन्टिनांत खावपाचे पदार्थ तयार जातात. आसा न्हय हो एक कमालीचो यत्न? अशीच एक कमाल हरियाणांतले पंचकुलाचे बडौत ग्रामपंचायतीन करून दाखयल्या. हे पंचायतींत उदकाच्या निचऱ्याची समस्या आशिल्ली. ताका लागून हळशीक उदक हांगा थंय व्हांवतालें. पूण बडौताच्या लोकांनी थारायलें, ह्या सांड उदका पसून वेल्थ क्रिएट करची. ग्रामपंचायतीन पुराय गांवांतल्यान येवपी सांड उदक एके सुवातेर सांठोवन तें फिल्टर करूंक सुरवात केली आनी फिल्टर केल्लें उदक आतां गांवांतल्या शेतकाऱ्यांच्या शेतांनी शिंपणे खातीर वापरतात. म्हळ्यार प्रदूशण, हळशीक आनी दुयेंसांतल्यान सुटावो आनी शेतांत शिंपणीय बी. वांगड्यानो, पर्यावरणाचे राखणेंतल्यान येणावळीचो मार्ग कसो उक्तो जाता ताची एक देख अरुणाचल प्रदेशांतल्या तवांगांतूय पळोवंक मेळ्ळी.
अरुणाचल प्रदेशांतल्या ह्या दोंगराळ वाठारांत वर्सां सावन मोन शुगू नांवाचो एक पेपर तयार करतात. हे कागद हांगाच्या थळाव्या शुगू शेंग नांवाच्या एका रोप्याचे सालीपासून निर्मितात. देखून हे कागद तयार करूंक झाडां कापची पडनात. हाचे भायर ते तयार करूंक कसल्याच कॅमिकलाचो वापरूय जायना. म्हळ्यार हे कागद पर्यावरणा खातीरूय सुरक्षीत आनी भलायकी खातीरूय बी. एक काळ असो आशिल्लो जेन्ना हे कागद निर्गतूय जाताले, पूण जेन्ना आधुनीक तंत्रान व्हडा प्रमाणांत कागद तयार जावंक लागले तेन्ना थळावी कला बंद जावचे धडेर पावली. आतां एक थळावो समाजीक वावुरपी गोंबू हांणी ही कला परती जिवीत करपाचो यत्न चलयला. हाका लागून हांगाच्या आदिवासी भावा भयणांक रोजगारूय मेळटा. हांवें केरळाची एक खबर आयकल्या जी आमकां सगळ्यांक आमच्या लागणुकेची जाणविकाय दिता. केरळाच्या कोट्टायमांत एक दिव्यांग जाणटेले आसात, एन.एस. राजप्पन सायब. राजप्पन हे पॅरालिसिसाक लागून चलूंक शकनात, पूण हाका लागून नितळसाणे विशींच्या तांच्या समर्पणांत मात्तूय उणेपण येवंक ना. ते फाटल्या कांय वर्सां सावन व्हड्यान वेंबनाड तळ्यांत वतात आनी थंय तळ्यांत उडयल्ल्यो प्लास्टिकाच्यो बाटल्यो भायर काडून हाडटात. विचार करात, राजप्पन हांची विचारसरणी कितली उंचेली ती. आमीय बी राजप्पन कडल्यान प्रेरणा घेवन नितळसाणे खातीर जंय शक्य आसा थंय आपणालें योगदान दिवंक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कांय दिसां पयलीं तुमी पळयलांच आसतलें, अमेरिकेच्या सान फ्रांसिस्कोच्यान बेंगळुरू खातीर एक नॉन स्टॉप फ्लायटाचो कमांड भारताच्या 4 बायल पायलटांनी सांबाळ्ळो. 10,000 किलोमिटरां परसूय चड अंतराची यात्रा करून ही फ्लायट सवाय 200 परस चड यात्रींक भारतांत घेवन आयली. तुमी हे फावट 26 जानेवारीचे परेडींतूय पळयलां आसतलें, जंय भारतीय वायुसेनेच्या 2 बायल ऑफिसरांनी नवो इतिहास रचलो. खंयचेय क्षेत्र आसूं, देशांतल्या बायलांचो वांटो सतत वाडटा, पूण चड करून आमी पळयतात देशांतल्या गांवांनी अशे तरेच्या बदलाची तितली चर्चा जायना. देखून जेन्ना हांवें मध्य प्रदेशांतल्या जबलपुराची एक खबर पळयली तेन्ना म्हाका दिसलें तिचो उल्लेख तर म्हजे मन की बात कार्यावळींत जरूर करूंक जाय. ही खबर भोवच प्रेरणा दिणी आसा. जबलपुरांतल्या चिचगांवांत कांय आदिवासी बायलो एके रायस मिलींत दिसवड्याचेर काम करताल्यो. कोरोना संवसारीक महामारीन जशी संवसारांतल्या दर एके व्यक्तीक प्रभावीत केली, तश्योच ह्यो बायलोय प्रभावीत जाल्यो. तांच्या रायस मिलींत काम बंद जालें. सभावीकपणान तांचे येणावळींतूय अडचणी येवंक लागल्यो. पूण त्यो निराश जाल्यो नात. तांणी हार मानली ना. तांणी थारायलें ती वांगडा मेळून तांची स्वताची रायस मिल सुरू करतलीं. जे मिलींत ती काम करताली ती आपणाली मशिनां विकूंक सोदताली. हातूंतले मीना राहंगडाले हांणी सगळ्या बायलांक एकठांय करून आप वावुरपी पंगड घडयलो आनी सगळ्यांनी आपणाले बचतींतल्यान पयशे एकठांय केले. जे पयशे कमी पडले ताचे खातीर आजिविका मिशन खाला बँकेंतल्यान रीण घेतलें. आनी आतां पळयात, ह्या आदिवासी भयणांनी तीच मिल विकती घेतली जातूंत तीं पयलीं काम करतालीं. आयज ती रायस मिल तीं स्वता चलयतात. इतल्याच दिसांनी ते मिलीन लागींच 3 लाखांचो फायदोय जोडला. ह्या फायद्यांतल्यान मीना आनी तिच्यो वांगडी बायलो सगळ्यांत पयलीं बँकेचें लोन फारीक करप आनी मागीर वेपार वाडोवपाची तयारी करतात. कोरोनान ज्यो परिस्थिती तयार केल्यो तांकां फुडो करूंक देशांतल्या कोणशा कोणशांनी अशीं अद्भुत कामां जाल्यात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जर हांवें बुंदेलखंडाची गजाल केली
जाल्यार असल्यो कसल्यो गजाली आसात ज्यो तुमच्या मनांत येतल्यो? इतिहासांत रूच आशिल्ले लोक हो वाठार झांसीची राणी लक्ष्मीबाय लागीं जोडटले. थंयच कांय लोक सुंदर आनी शांत ओरछा विशीं येवजितले. कांय लोकांक ह्या वाठारांतल्या भोवच चड गरमे विशीं याद जातली. पूण ह्या दिसांनी हांगा थोडें वेगळेंच जाता, जें भोव उत्साह वाडोवपी आसा आनी हाचे विशीं आमी नक्कीच जाणा जावंक जाय. फाटल्या दिसांनी झांसींत 1 म्हयनो चलपी स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल सुरू जालें. दर एकल्याक अजाप जातालें. स्ट्रॉबेरी आनी बुंदेलखंड? पूण हेंच सत्य. आतां बुंदेलखंडांत स्ट्रॉबेरी शेती विशीं उत्साह वाडटा आनी हातूंत एक भोव व्हड भुमिका वठयल्या झांसीची एक धूव गुरलीन चावला हिणें. कायद्याची विद्यार्थिनी आशिल्ले गुरलीन चावलान पयलीं आपणाल्या घरा आनी मागीर आपणाल्या शेतांत स्ट्रॉबेरीची शेती करपाचो यशस्वी प्रयोग करून झांसींतूय हें जावंक शकता म्हणपाचो विश्वास जागयलो. झांसीचो स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल स्टे एट होम कॉन्सेप्टाचेर भर दिता. ह्या महोत्सवा वरवीं शेतकार आनी तरणाट्यांक आपणाल्या घरा फाटले सुवातेंत वा टॅरेस गार्डनांत बागकाम करपाचें आनी स्ट्रॉबेरीचें पीक घेवंक प्रोत्साहन दितात. नवे टॅक्नॉलॉजीचे मजतीन अशे यत्न देशाच्या हेर वाठारांनीय जातात. जी स्ट्रॉबेरी एका काळार दोंगरांनी जाताली ती आतां कच्छाचे रेंवड जमनीचेरूय जावंक लागल्या. शेतकऱ्यांची येणावळ वाडूंक लागल्या. वांगड्यानो, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवला सारके प्रयोग इनोव्हेशनाचें स्पिरीट दाखयतात. वांगडाच आमच्या देशाचें शेती क्षेत्र कशें नवी टॅक्नॉलॉजी आपणायता तेंय दाखयतात. वांगड्यानो, शेती आधुनीक करपा खातीर सरकार बांदिल्लें आसा आनी जायतीं पावलां उखलता. सरकाराचे हे यत्न फुडें चालूच उरतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कांय दिसां पयलीं हांवें एक व्हिडिओ पळयलो. हो व्हिडिओ अस्तंत बंगालांतल्या वेस्ट मिदनापुरांत आशिल्ल्या नया पिंगला गांवांतले एक चित्रकार सरमुद्दीन हांचो आशिल्लो. रामायणाचेर केल्लें तांचें पेंटींग 2 लाख रुपयांत विकलें म्हणपाची खोस ते उक्तायताले. हातूंतल्यान तांच्या गांवकऱ्यांकूय खूब खोस भोगली. हो व्हिडिओ पळयल्या उपरांत म्हाका हाचे विशीं चड जाणा जावन घेवपाची उत्सुकताय जाली. हातूंतल्यानूच म्हाका अस्तंत बंगाला संबंदीत एक भोव बऱ्या पावला विशीं म्हायती मेळ्ळी, जी हांव तुमचे लागीं वांटूंक सोदतां. पर्यटन मंत्रालयाच्या रिजनल ऑफिसान म्हयन्याचे सुरवातीक बंगालच्या गांवांनी एक इन्क्रेडिबल इंडिया वीकेंड गेटअवेची सुरवात केली. हातूंत अस्तंत मिदनापूर, बांकुरा, बीरभूम, पुरुलिया, पूर्व बर्धमान हांगाच्या हस्तशिल्प कलाकारांनी व्हिजिटर्सां खातीर हँडीक्राफ्ट वर्कशॉप आयोजीत केलें. ह्या इन्क्रेडिबल इंडिया वीकेंड गेटअवेच्या काळांत हस्तशिल्पाची जी वट्ट विक्री जाली ती हस्तशिल्पकारांक भोव प्रोत्साहन दिवपी आशिल्ली म्हणपाचें म्हाका सांगलां. देशभरांत लोकूय नव्या नव्या तरांनी आमची कला लोकप्रिय करतात. ओडिशांतल्या राउरकेलाच्या भाग्यश्री साहूक पळयात. तशी ती इंजिनियरिंगाची विद्यार्थिनी. पूण फाटल्या कांय म्हयन्यांनी ताणी पट्टचित्रकला शिकूंक सुरवात केल्या आनी तातूंत निपुणतायूय मेळयल्या. पूण तुमकां खबर आसा ताणी पेंटींग खंय केलें? सॉफ्ट स्टोन्सांचेर. कॉलेजांत वचपी रस्त्याचेर तांकां हे सॉफ्ट स्टोन्स मेळ्ळे. ताणी तें एकठांय केलें आनी निवळ केलें. उपरांत ताणी दर दिसा 2 वरां ह्या फातरांचेर पट्टचित्र स्टायलीन पेंटींग केलें. ह्या फातरांचेर पेंटींग करून ते आपणाल्या इश्टांक गिफ्ट करूंक लागल्यात. लॉकडावनाच्या काळांत तांणी बाटल्यांचेरूय पेंटींग करूंक सुरवात केल्या. आतां हे कलेचेर वर्कशॉप्सूय आयोजीत करतात. कांय दिसां पयलींच सुभाष बाबूंचे जयंतीचेर भाग्यश्रीन
फातरांचेरूच तांकां अप्रूप श्रद्धांजली ओंपली. हांव फुडारांतल्या तांच्या यत्ना खातीर तांकां शुभेच्छा दितां. आर्ट आनी कलर्सां वरवीं जायते नवें शिकूं येता, करूं येता. झारखंडांतल्या दुमकांत केल्ल्या एका अशाच यत्ना विशीं म्हाका सांगलें. हांगा मिडल स्कुलाच्या एका प्रिंसिपलान भुरग्यांक शिकोवंक गांवांतल्या वण्टीचेरूच इंग्लीश आनी हिंदी अक्षरांचें पेंटींग केलें. वांगडाच तातूंत वेगवेगळीं चित्रांय काडलीं. हाका लागून गांवांतल्या भुरग्यांक बरीच मजत मेळटा. हांव अशा सगळ्या लोकांचें अभिनंदन करतां जे हे तरेचे यत्न करतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, भारतासावन हजारांनी किलोमिटर पयस कांय महासागर, महाजुंव्यांचेय पलतडी एक देश आसा जाचें नांव चिली. भारतांतल्यान चिली पावंक खूब चड वेळ लागता. पूण भारतीय संस्कृतायेचो परमळ थंय खूब काळा पयलीं पातळ्ळा. आनीक एक खाशेली गजाल म्हळ्यार थंय योग खूब चड लोकप्रिय जाला. चिलीची राजधानी सांतियागोंत 30 परस चड योग विद्यालयां आसात हें जाणा जावन तुमकां बरें दिसतलें. चिलींत अंतरराष्ट्रीय योग दिसूय व्हडा उत्साहान मनयतात. थंयच्या हाऊस ऑफ डेप्युटीसांत योग दिसा विशीं भोवच उत्साहीत वातावरण आसता अशेंय म्हाका सांगलां. कोरोनाच्या ह्या काळांत इम्युनिटीचेर भर आनी इम्युनिटी वाडोवपांत योगाची तांक पळोवन आतां ते लोक योगाक पयलीं परसूय चड म्हत्व दितात. चिलीची काँग्रेस म्हळ्यार थंयच्या पार्लमेंटान एक प्रस्ताव पारीत केला. थंय 4 नोव्हेंबराक राष्ट्रीय योग दीस घोशीत केला. आतां तुमकां प्रस्न पडूं येता, निमाणें 4 नोव्हेंबराक अशें कितें आसा? 4 नोव्हेंबर 1962 वर्साच चिलीचें पयलें योग संस्थान होजे राफाल एस्ट्राडा वरवीं स्थापन जाल्लें. हो दीस राष्ट्रीय योग दीस घोशीत करून एस्ट्राडा हांकांय श्रद्धांजली दिल्या. चिलीचे संसदे वरवीं हो एक खाशेलो मान जाचेर दर एका भारतीयाक अभिमान आसा. तशी चिलीचे संसदे लागीं संबंदीत आनीक एक गजाल तुमकां मानवतली. चिलीच्या सिनेटाच्या उपाध्यक्षांचें नांव रबिंद्रनाथ क्विंटेरॉस आसा. तांकां हें नांव विश्वकवी गुरुदेव टागोरा पासून प्रेरीत जावन दवरलां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, माय गोव्हचेर महाराष्ट्राच्या जालनाचे डॉ. स्वप्नील मंत्री आनी केरळाच्या पलक्कडचे प्रल्हाद राजगोपालन हांणी आग्रो केला. तो म्हळ्यार मन की बात कार्यावळींत हांवें मार्ग सुरक्षेचेरूय तुमचे लागीं उलोवचें. ह्या म्हयन्याच्या म्हळ्यार 18 जानेवारी ते 17 फेब्रुवारी मेरेन आमचो देश मार्ग सुरक्षा म्हयनो म्हळ्यार रोड सेफ्टी मंथ मनयता. रस्त्या वयले अपघात आमच्या देशांतूच न्हय जाल्यार पुराय संवसारांत चिंतेचो विशय जाल्यात. आयज भारतांत रोड सेफ्टी खातीर सरकारा वांगडा व्यक्तिगत तशेंच सामुहीक पावंड्यार कांय तरेचे यत्नूय चल्ल्यात. जिवीत वाटावंक ह्या यत्नांनी आमी सगळ्यांनी सक्रीय तरेन वांटेकार जावंक जाय. वांगड्यानो, तुमी लक्ष दिलां आसतलें, बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन जे रस्ते करतात तांचे वयल्यान वतना तुमकां बरेंच इनोव्हेटीव स्लोगन्स पळोवंक मेळटात. दिस इज हायवे नॉट रनवे, वा मागीर बी मिस्टर लेट दॅन लेट मिस्टर. हे स्लोगन्स रस्त्याचेर सावध रावपा विशीं लोकांक जागरूक करूंक बरेच प्रभावी थारतात. तुमी अशे इनोव्हेटीव स्लोगन्स वा कॅच फ्रेजीस माय गोव्हचेर धाडूंक शकतात. तुमचे बरे स्लोगन्सांचो लेगीत ह्या अभियानांत उपेग करतले. वांगड्यानो, रोड सेफ्टी विशीं गजाल करतना हांव नमो ॲपाचेर कोलकात्याच्या अपर्णा दास हांचे पोस्टा विशीं चर्चा करूंक सोदतां. अपर्णान म्हाका फास्ट टॅग प्रोग्रामाचेर उलोवपाचो सल्लो दिला. तांचें म्हणणें आसा, फास्ट टॅगान प्रवासाचो अणभवूच बदल्ला. हाका लागून वेळेची बचत तर जाताच, टोल प्लाझाचेर रावप, कॅश पेमेंटाची चिंता करपा सारक्यो अडचणीय सोंपल्यात.
अपर्णा हांचें म्हणणें सारकेंय आसा. पयलीं टोल प्लाझाचेर एका वाहनाक सरासरी 7 ते 8 मिण्टां लागतालीं. पूण फास्टॅग आयल्या उपरांत हो वेळ सरासरी फकत 1.5 ते 2 मिण्टांचो जाला. टोल प्लाझांचेर वेटिंग टायम कमी जाल्ल्यान मोटारींच्या इंधनाची बचत जाता. हाका लागून देशवासियांचे लागींच 21,000 करोड रुपया वाचपाचो अदमास आसा. म्हळ्यार पयशांची बचत आनी वेळेची बचत. म्हजे तुमकां सगळ्यां लागीं आग्रो आसा तो म्हळ्यार सगळ्या दिशा निर्देशांक पाळो दिवन स्वताची जतनाय घेयात आनी हेरांचें जिवीत वाचयात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमचे कडेन म्हणटात, जलबिंदू निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः. म्हळ्यार एका एका थेंब्यान बिंदुलो भरता. आमच्या दर एका यत्नानूच आमचे संकल्प सिद्ध जातात. देखून 2021 वर्साची सुरवात ज्या मोखी वांगडा आमी केल्या त्यो आमी सगळ्यांनी मेळून पुराय करूंक जाय. तर येयात आमी सगळे मेळून हें वर्स सार्थक करपा खातीर आपापलीं पावलां फुडें घालुया. तुमी तुमचे संदेश, तुमच्यो आयडिया मुजरत धाडत रावात. फुडल्या म्हयन्यांत परतून मेळचें. इति विदा पुनर्मिलनाय.